राज्यात नगरपालिकांनी पारंपरिक माटोळी विक्रेत्याकडल्यान सोपो कर घेतिल्ल्यान बोवाळ पडला। जे पारंपरिक माटोळेकार बाजारात माटोळेचें सामान विकपाक येतात तांचे कडल्यान सोपो वसूल करचे नात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगिल्ले। तशे निर्देश पालिका आनी पंचायतीकूय दिल्ले, मात पालिका आनी पंचायतींनी परिपत्रक मेळूं नाशिल्ल्यान माटोळेचें सामान विकप्यांकडल्यान सरसकट सोपो वसूल केलो। हांव सगळ्या म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिता, कारण जे पारंपरीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एक्झम्प्ट करचो। माटोळी सुद्दां जो पारंपरीक रित्या जो येवन विकता पळय न्ही ताका सोपो लायना। ना तें तुवें सारकें डायरेक्शन इन्स्ट्रक्शन दिता। सर्कुलर येवचो पडटा। म्युनिसिपालिटी मिटींग आज म्युनिसिपालिटी चालू आसा वता निवतात म्हाका उलोवपाक पळयता तें सांग म्हणना काका कसो वयता कितें सांगूया जेणे तर सामकें डायरेक्ट म्हणलें की गोंयकारांक माटोळेचो म्हणून सर्कुलर येवचो पडटा तो सायड जावन कितें उलयतलो तूं सायड जावन कितें उलयतलो तुमच्या कडल्यान सोपो घेतला कितले घेतले आणि पण आनी कितें तुमकां रिसीट बी दिल्या पण हे फावट सोपो ना अशें आयकलेलें ते पूण अशी जबरदस्ती करून घेवंक ना। आम्ही आता म्युनिसिपालिटी मध्ये मिटिंग झाली आमची त्या दिसा आमकां म्युनिसिपालिटीन कितें सांगलां अजून पर्यंत आमकां सर्क्युलर येवंक ना। तर तुमी घ्या म्हणून जसो घेताले गेल्या वर्सा घेतला तसो घ्या म्हणून त्या खातीर आमी घेवपाक स्टार्ट केला। पण लोकांनी कोणी बोवाळ घालूंक ना न्हू? ना, एक दोन जाणांक सांगले, तांकां आमी सांगले कितें तुमकां स्ट्रीप जाय स्ट्रीप सगळे जशें जाय ते जाल्यार म्युनिसिपालिटीक विचार मागीर तेंच्यांनी सुद्दां दिले। कोणी दिना म्हणून अशें कांय सांगूंक ना, फक्त विचारी ते आमकां माफ काय ना काय ते विचारी ते आमी तांकां सांगले कितें आमकां सर्क्युलर येवंक ना। म्युनिसिपालिटीचे मॅडम हांगा तुम्ही विचारू शकता। म्हणजे सोप्या बद्दल अजून ऑफिशियली हे येवंक ना? ना, ऑफिशियली काय येवंक ना। ऑफिशियली येताले आमी तरीच मिटींग घेतला म्युनिसिपालिटी वांगडा, सगळे आसले सीओ सगळे आसले, तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलां हेजी चेअरपर्सनान आमकां अजून काय सर्क्युलर येवंक ना। सर्क्युलर येत जाल्यार आमी तुमकां इन्फॉर्म करतले। 280 रुपया काय एका स्क्वेअर मिटर, दोन एका 560 रुपया आमी फारीक केले। पूण सीएमान सांगलेलें की सीएमान सांगलेलें की मातयेचे पयशे घेवचे न्ही म्हणून। ते म्हणटात कितें सांग आमकां नोटीस येवंक ना, आमी काय हे करतले काय म्हणून सोडूंक शकना। म्युनिसिपालिटी हय म्युनिसिपालिटी न्ही सोंपे वालो शंबर घेतले दिवचे पडटले आणि तुमकां अजूनही गिरायक चालू जावंकूच ना। गोयच्या पारंपरिक माटोळी विक्रेत्याकडल्यान सोपो वसूल करचो न्ही म्हूण परिपत्रक काडिल्ले, मात शेनवार आयतार आशिल्ल्यान ते पालिका आनी पंचायतीक पावपाक कळाव जाल्ल्यान तांणी सोपो वसूल केल्ल्याचे मुख्यमंत्री सांगता खरो, पूण वसूल केल्या सोप्याचे कितें? हे पयशे तांकां परत मेळटले काय ना ते मात कळपाक मार्ग ना। ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू झालेलं आहे, पण सोपो घेवपाचें नोटिफिकेशन त्यांच्याकडे पर्यंत पावला। त्या खातीर त्यांनी नोटिफिकेशनाचो कन्सिडर करून त्यांनी गोवन माटोळी हे करपी आपल्याला त्यांच्याकडे सोपो घेवचो। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयज त्यांच्याकडे पावतले, थोडेशे डिले जाले, शेनवार आयतार आशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।